गाव मायनीची जनसुनावणी हाडली ती आम्ही सकाळी उठ नाल्यार पळय नाल्यार पेपरार पळयता जाल्यार ती रद्द जाल्लेली आसली. गोमंतकार येयल्लेले तेन्ना आमी लोकांनी सगळ्यांनी तयारी केल्ली. कितें सगळे भायर लोक सोडून शेतकरी आमचे सगळे परत जे कुळागरां डिपेंड आहा, लोकांच्यो बांयो आहा, ह्यो सगळी आमी सगळे मेळोन येयल्ले. जे मायनी सकयल आहा, जे आमची हे बिचोलची मायन आहा तेच्या सकयल आहा, सगळे लोकांनी आमी येवचें केल्लें. तेन्ना आयज ही जनसुनावणी रद्द जाल्या बद्दल आमचो बेश्टो दीस फुकट गेलो. कित्याक तर तेंच्यांनी आदल्या 2 दिसांक लावडस्पिकर घेवन सगळ्याक तेंच्यांनी डिक्लेअर केल्लें की जनसुनावणी आहा, जनसुनावणी आहा. तेन्ना लोक आमचे सगळे तयारीन आसले आनी तेंच्यांनी आमकां कळोवपाक जाय आसलें तेन्ना एक दीस बाबा ही जनसुनावणी रद्द आहा. परत लावडस्पिकर ते आपल्या कामा खातीर भोंवता. शिरगांव मय मायनिंग ब्लॉक 2 खातीरची जनसुनावणी निमाणे रद्द केल्या अशें कळटा. गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान पयलीं निश्चित केल्ले कार्यावळी प्रमाण आयज बुधवारा दिवचलच्या झांटये कॉलेजीच्या मल्टीपर्पज हॉलांत ही जनसुनावणी जावपाची आशिल्ली. मात निमाण्या वेळार अचकीत ही जनसुनावणी रद्द करपाची पाळी आयली. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण लोकसभा वेंचणुकेच्या आचारसंहितेक लागून ही जनसुनावणी रद्द केल्या अशें कळटा. रद्द केल्ली ही जनसुनावणी आतां वेंचणूक आचारसंहिता सोंपले उपरांतूच जातली अशें कळटा. दुसरे वटेन जनसुनावणी रद्द केल्ल्याची म्हायती काल राती मेरेन चडशा जाणांक खबर नाशिल्ली. ताका लागून चडशा लोकां मदीं गोंदळ निर्माण जालो. कांय जाण आयज जनसुनावणी जातली त्या सभाघरा कडेन सकाळीं पावले लेगीत. थंय पावतकीच तांकां जनसुनावणी रद्द जाल्ल्याचें कळ्ळें. जनसुनावणी रद्द जाली तरी ते विशीं आगाऊ कल्पना दिवपाक जाय आशिल्ली अशें चडशा जाणांचें मत आशिल्लें. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण जनसुनावणी आसा ते विशीं सोमारा मेरेन लावडस्पिकरा वरवीं गांवांनी जागृताय केल्ली. मात जनसुनावणी रद्द जाल्या ते विशीं मात कोणाकूच कांयच कळोवंक ना अशें लोकांचें म्हणणें आसा. आतां पळोवचें पडटलें रद्द जाल्ली ही जनसुनावणी केन्ना जाता ती. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत.